आज जेन्ना तुम्ही म्हणतात की 5 वर्सांचो कार्यकाळ आपलो पुराय जालो म्हणून अशी एक दोन गजाली सांगात ज्यो दिसतात की आता हाजे मुखार समजा पक्षां भितर इम्प्रूव जावपाक जाय आनी सरकारा भितर इम्प्रूव जावपाक जाय। म्हाका दिसता की आमी आमचो पार्टी जी आसा भारतीय जनता पार्टी इज अ कंटिन्यू प्रोसेस आनी त्यामुळे आमी सकयल पर्यंत आमी चिंतन करूं जाय की आमी गेल्या निवडणुकीक कारण लोकसभा निवडणूक आमकां सगळ्यांक दिसतालें हांव तर खूब कॉन्फिडंट आशिल्लो की लोकसभा आमी दोनूय जिखतले म्हणून। त्या वेळार दिसतालें की दक्षिण गोंयांत कारण आमी इतलें बरें काम केल्लें इतली बरी यंत्रणा सगळें केलें पण तरी पण आमकां अपेक्षीत जाय आशिल्लो सीट थंय आमकां तिका निवडून येवंक शकलें ना 13,000 आमी वोट कितें चुकलें तातूंतल्यान एक जालें की आमकांय थोडोसो एक ओवर कॉन्फिडन्स असो म्हाका दिसता कारण सगळ्यांक दिसतालें देशभरा भितर कारण 240 आयले न्ही आमी की 400 प्लस म्हणजे सगळ्यांक दिसलें की गॅरंटेड कारण आनी कोण आसा हांगासर सगळें कितें तें नरेंद्र मोदीजीन देशाक लागून केल्लें आसा सगळीं मतां आमकां येतलीं पण तेंची जी नॅरेटीव जो वेगळो चलतालो की कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले आमी हाचेर व्हडलो विचार केलो ना लायटली रावले आसतले आनी त्यामुळे आमकां दिसलें कशें आसता आमकां कशें दिसता की मत हें लोक इतलें केलें जाल्यार हाडून मारूं जाय आनी त्यामुळे पर्सनली थंय वचून जितलो जीव दिवं जाय घालूं जाय थंय वचून आपल्याक परत परत लोकांक मेळूं जाय हें जें आसा हांगा खंय तरी मातशें आमी कमी पडले अशें म्हाका दिसता इट मे बी बिकॉज ऑफ सरकारा भितर कितें इम्प्रूवमेंट सरकारा भितर एक इम्प्रूवमेंट आसा की एक हें आसा की लोकांक मेळपाक जाय मंत्री आनी त्यामुळे पयलीं कशें आसतालें आदी प्रत्येक मंत्री जे आसा ते सचिवालयान मेळटाले आज जाता कशें की प्रत्येक जाण आपापल्या ऑफिसान बसता मुख्यमंत्र्यान मदीं तांकां आतां कंपल्सरी केल्लें गोंयांनी मुख्यमंत्र्यान तांकां कंपल्सरी म्हाका दिसता विकांतल्यान एकदां बसूं जाय हें सांगिल्लें आसा आनी त्यामुळे तें जर मातशें वाडयलें जाल्यार एखाद्या बारीक मनशाचें काम कशें जाता की काम न जालें म्हणून हरकत ना पण ताका त्या मनशा पर्यंत पावूं जाय आनी त्यामुळे ती योजना वेवस्थीतपणे जर केली आसत तालुक्याची हेडक्वॉर्टर्सां मेळपाक जाय तालुचे पण तो इजिली तें करता आसतना खूब लोकांक वांगडा आपयले आनी दरबार करून मेळ्ळे तातूंत अर्थ ना व्यवस्थीत जावपाक जाय वेवस्थीत जावपाक लोकांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें जावपाक जाय ताका लागून जाय कशें की तो बसलो इंडिव्हिज्युअली थंय बसून जो प्रत्येक मनशाक अटेंड करपाक मेळूं जाय आनी थंय ते ऑफिसर नाजाल्यार कितें जाता एखाद्याक समजा एखाद्या मंत्र्याक मेळूं जाय तेणें खंय अप्रोच करप हो प्रश्न चिन्ह जाता पळय तो जावं जायना म्हणून ते म्हाका आदी सेक्रेटरियेटान एक हें आशिल्लें ऑफीस कोणाक अपॉयंटमेंट जाय थंय लेटरां दिवप आनी मागीर त्या लेटराच्या आधाराचेर तेचे तो अपॉयंटमेंट ठरयताले त्या भशेन ताणें येवन मेळप